ध्येय प्राप्ती कोरका जाल्यार कसं कोरका म्हूण कृष्णान भगवद्गीतेंत कसं सांगला म्हणून आमी ह्या काणये मुखांतर पळया. द्रोणाचार्य रायाल चेडूं 5 चेल्ले पांडव आनी 100 चेल्ले कौरव तांगेलो गुरू आशिल्लो. चेडूआनो, हांव थोडे दीस दाखून तुमकां बाण मारूं शिकयतस. काली अर्जुनान कितले लायक करून मारलेले. तुमी सगळ्यांनी तशी मारची तशी अभ्यास करून घेयाची समजची. आमगेल गुरूक बरे अर्जुनाल वयर मात्र प्रीती वय ताका मात्र हगळशिता. आमी बुदनांचे आमी तागेले पयशे बुदन तसची मागीर तांकां बरे तो मात्र दिसता. हांनी पुरा जाय म्हणून नाकनतील आलोचन करतसची. हांकां हांव अर्जुनाक कसला होगळशीत म्हूण कळशी तशी कोरका. हांवें हांगेक कीर लांबयला. तुमी एककल्यांनी येवन त्या किराले दोळ्याक मारका. तुमगेल्यांत कोण सकड पशी लाय कोण मारता म्हूण पळोवका म्हाका. कोण ते थंय फरडी मारतास? तूं सुरवे यो हांगा मार नाका पळया. सुरवेक म्हाका सांग, तुका हांगा कसं दिसता? निसर्ग प्रेमी म्हाका हांगा चंद्रूक दूर चंदेक न्हंय आनी लायक वारे पुरा. वारें दिसता तुका? ना ना वारें लागतस लायक लागतस. हां आतां मारी. हां हाज्यान जायनी. हागेल नंतर कोण? हां हागेलो पंचादीक मारता आशिल्लो कोण तो? तूं यो. कसो दिसता म्हूण सांग. प्राणी प्रेमी. म्हाका थंय एक चंद पील दिसतस. दूर म्हाका हस्त्याल शब्द आयक पडतस. हां आतां मारी. आतां कोण? हां भीम हांग यो. तुका हांगा कसो दिसतस म्हूण सांग भीम. म्हाका हांगा मस्त रसभरीत आंबे रूख दिसतसची. हां मारी. हां दुर्योधन हांग यो. चाडीखोर सुरवेक सांग, तुका हांगा कसो पुरो दिसतस? हांव आज मात्र नाही केदनाय पळयता तो भीमू केदनाय बिल्लू बाण घेवन येना. मागीर विंगडाले वचून मागता आनी तो अर्जुनच नवे. हां फूर तुगेल चाडी. आतां मारी. इशिशी तुका एक बाण समधोर मारू काही कळना आणि विंगडाल चाडी सांगोयला. हां बस. हां दुशासन आतां तूं यो. कसो दिसता म्हूण सांग. पंचादिके माम गुरुजी आमकां वाग मारू शिकयतास नवे. थंय मिगेल 2 भाव सोणी पळोवन भिवन रडतासची. हां आतां मारी. थोडे वेळानंतर आणि कोण वरले? अर्जुनू. हां अर्जुना तुका कसो दिसतस म्हूण सांग. आनी हांग येवन मारी. गुरुजी म्हाका किराल दोळ दिसतस. जायत तितलें वें. आनी कसो दिसता सांग. आनी ना गुरुजी म्हाका किराल दोळ सोडल्यार विंगड कसले दिसना. हां जायत मारी. हां पळयलवे तुमी. आतां कळ्ळें तुमकां हांव केन्नाय अर्जुनाक कसले होगळशीत म्हणू. तो कसल्याक सकडाले पशी लायक बिल्लू गारू म्हणू. कसले म्हळ्यार ताणी एक पटी एक गुरी धरली म्हळ्यार मागीर तागेल मन खंय हेकड तेकड वचना. तो तागेल गुरी वयर मात्र मन एकाग्र करून घेता. एक पटी कसले ध्येय धरली म्हळ्यार मागीर मन चंचल जावच्या सोडून नज. ते ध्येय प्राप्ती जावं ताई आरामेर बसच्या नज. तशी मन घट्टी केल्यार मात्र तुमकां साफल्य मेळटा. असंयतात्मना योगो
दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुं